Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Okay, हम स्टार्ट करें. Praise God. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळा बापा यावर त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्गांदिताव परत या सभेत संजेच्या वेळार या माध्यमा मुखांतर तू आमकां सांगात हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक पवित्र आत्म्या तू आमचो गोमकदार जावन आसाय आमचो शिकोवनदार तू जावन आसाय हर एक आसता तू आमकां उगड्या पेकाचे जावन आसा या पासून आमी तुका अर्गांदिताव आयच्या दिसा उतरांत आसले सत गुणायन आनी सोंपेपणी समजूंक तुवें आमकां तुजे कृपेन शिकोवचे खातीर आमी तुका अर्गां दिताव सांगात आस तुजे उतार आयकूंक अटकळ करतल्या सर वायट स्पिरिताक आमची मौनां दिशेनी दवरता सर स्पिरिताक जेजू तुज्या नांवान आमी ह्याच घडये मुळांत उमटोवन दर्यान वचून पड म्हणून फरमायताव अशें तुजे तूं आमकां कितें शिकयताय आमी ते भावार्थान सत म्हणूंक तुजे कृपेन पळयता सत्यान तूं आमकां आदार दिवचे पसत आनी आमचे भावचे आत्मीक दोळे उगडचे पसत अर्गां दिताव अशें एकल्यानी जिवीत दिवचे उतार स्वीकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागताव हे मागणे करता तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ता मरी फात आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके प्रेज गॉड आमी देवाचे उतार घाले रोमा घरांक बरयलो 5 अध्याय 12 ओळ प्रेज गॉड Romans 5:12 वाचजे ब्रदर वाचा सिस्टर प्रेज गॉड पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी त्या पातका बरोबर मोरणय आयलें अशें सर मनशांनी पातक आदारलें जाल्ल्यान मोर्ण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें प्रेज गॉड पळया देवाचे उतार कितें सांगता म्हळ्यार रोमा घरांक बरयल्ल्या 5 अध्यायांत पयली ओळ 12 ओळ पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत भितर पाताक भितर सरले म्हणटा एक मनशा वरवीं एक मनीस तो कोण आमकां कळीत आसा आदाम वरवीं वैगी आमी पाताक केला देखून आमी पातकी न्ही कित्याक आदामान पाताक फाल्यां म्हणटात आविदेयपण दाखयल्या वरवीं ताणें देवाचे विरोध केल्ल्या वरवीं ते पातकाचे स्वभाव आमचेर देंवन येयले त्या देखून आमी पातकी जावं जल्मल्या आमी पाताक केल्या देखून आमी पातकी न्ही आदामान पाताक केला त्या देखून आमी पातकी जावन आमी जल्मल्या आमकां कळीत आसा आमी जल्मताना हरी एकलो एका बिया बेरी आदामाच्या भितर आसा एक बिया भितर इतले सकत आसा की ती बिया आमी किरलोंक गेल्यार त्या बिया जावन ते किरलोन जड जावन रूख जावन जायती फळां जावतात ती फळां परत किरलोन परत झाडां जावन व्हडले तोट रानत जाता त्याच प्रमाणे आमी आदामाच्या भितर आसल्या आदामान पाताकार देरल्या वरवीं आमी पातकी जावनूच ह्या संवसाराक जल्मल्या त्या देखून आमी चिंते नाका आमी पाताक केलो त्या देखून हांव पातकी म्हणून न्ही आमी पातकाचो स्वभाव आसल्या वरवीं आमचे ते आमी पाताकार नासा
त्या देखून हांगा म्हणटा देवाचे उतार एक मनशावरी संवसारांत पाताक भितर सरले एकच मनशावर ताणे विधेय जर विधेय जाल्लो तर ते पाताक आसचे नातले केदळा तो अविधेय जालो देवान सांगल्या उतराक ताचे परिणाम जावन संवसारांत काल म्हणटात पाताक भितर सरले म्हणटा आणि त्या पातका बरोबर मोरणी आयले त्या पातकाची मजुरी जावन मोरण आयले इवन देवान या संवसारांत मरण रसूंक नातले कित्याक देवाचे उतर सांगता जाणव्याचो ग्रंथ आमी वाचल्यार पयली अध्यायात देवान मरण रसूंक ना जिव्याचो नास ताका पसंद ना अस्तित्वाक आसचे खातीरच देवान एक रचला म्हणटा देवाचे उतार त्या देखून केदळा मोर्ण म्हळ्यार आमी पाताक आदारले ताचे फळ जावन काले म्हणटात ताची मजुरी जावन मरण आयले आमी वाचला देवाच्या उतरांत पातकाची मजुरी मरण त्या देखून पाताक आदारल्या वरवीं आमकां मरण आयले त्या देखून कोण पातका आदारता खंडी जावन एकल्याक मरोंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया पूण जेजून काले गेले आमचे मरण तो मेलो प्रेज गॉड ताणें पाताक करून हाडले आमच्या जाग्यार तो मेलो त्या देखून तो मरण ताचेर अधिकार व्हरूंक शकना त्या मरणाचेरय ताणें जैत वेले जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया तशें जावन कितें जालें अशें सर मनशांनी पाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्ण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले आतां कशें आदावाची पातकी सैम मनशा कुळाचेर आयले देखून हर एका मनशाचेर हर एक मोरणी आयले पातकाची मजुरी जावन आनी ह्या संवसारांत भितरले ताचे परिणाम जावन कितें जालें सर मनशांनी पाताक आदारले कित्याक ते पातकाचे सैम आसल्या वरवीं हर एक मनीस पाताक करत आसलो आणि त्याचा परिणाम जावन मोरणान सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले आमी पळया एक कोणी व्यक्तीक या भुरग्यांक वायट करूंक सांगितले म्हणना ते वायट कितें करता ताच्या इतल्याकच ते कितेंय काले करतात बरें करीचे जाल्यार आमी सांगिचें पडटा ते करीचे हे करीचे पूण वायट खंयचे आमी करीचे जाल्यार कोणाक सांगिचें म्हणून गरज ना ते आमचे भितर तो स्वभाव आसल्या वरवीं तो कितें जाता त्या पातकाच्या स्वभावाक लागून आमी ते वायट करता त्या देखून आमी उडास दवरिचे आमी पाताक केला देखून आमी पातकी न्ही तो पातकाचो स्वभाव आसल्या वरवीं आमी पातकी जावन ह्या संवसाराक जल्माल्या पळया मुखार कितें म्हणटा पळया प्रेज गॉड नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पातक जाले म्हणून अपराध लेखूंक जायनातले पळया पहिले नियमशास्त्र नाटले केदाळा आदावन पाताक आदारले त्या दाळा नियमशास्त्र नाटले त्या देखून ते अपराध म्हणून सांगूंक जायनाटले म्हणटा देवाच्या नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाले म्हणून अपराध लेखूंक जायनाटले आतां कायद्या विरोध ताचे अपराध करूंक जायनाटले कित्याक खंयचीय नियमां दिवनात आमकां कळीत आसा नियमा लॉ एक सार्वत्रिक तत्व जावन आसा तातूंत कोणीय मेतेर जाल्यार फलितांश एकच जावन आसा एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आमी जायते फावटी सांगता एका जाग्यार रोडार येताना ते एक लिमीट आसता स्पीड एक 80 स्पीड लिमीट म्हणजे जर तर 100 गेल्यार कितें जाता फायन पडटा तो बोर्ड आसल्या वरवीं ताच्या चड आमी गेल्ल्या वरवीं कितें जाता ताचो परिणाम आमी भरिचे पडटा पूण ते पयले देवान रचताना नियमां नाटली नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाले म्हणून ताचेर अपराध लेखूंक जायनाटले म्हणटा देवाचे उतार त्या देखून त्या वेळार देवान एक काल म्हणटात मोगान सोसून व्हेले आमकां कळीत आसा कायनान आबेलाचो खून केल्या वेळार देवान ताचेर हे करूना ताका 7 वांट्यांनी कोण फारी फोंडता देव ताका फारी फोंडता एखादे संरक्षण दिल्ले तसो अर्थ न्हय की ताणें पाताक करून वसाचें म्हणून कित्याक ती नियमां नटली त्या देखून देव काकुळदार ताणें काकुळटां केली त्या देखून कोणी ताचे वयर बादा की हात घालूंक शकनात त्या देखून नियम नाटल्या वरवीं ते अपराध म्हणून लेखूंक जायनाटले म्हणटा देवाचे उतार मुखार आमी पळया प्रेज गॉड आदामच्या काळांतून मोइजेच्या काळापर्यंत मोरणान आपली राजवटकी चलयली आदाम बरी देवाचे स्वस्थ फरमाण म्हणून पाताक आदारी नासलेल्यांचेर सयत मोरणान आपलो अधिकार चलयलो पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत प्रेज गॉड पळया हांगा पळया आदामच्या काळांतून मोइजेच्या काळापर्यंत काले गेले मोरणान आपली राजवटकी चलयली मोर्ण ताका कितें जालें नियम दिता म्हणसर काले गेले मोर्ण आपली राजवटकी चलयत आयले पूण काले जालें आदाम बरी देवाचे स्पश्ट
फर्मान मोन फाताक आदारी नासलेल्या चेर सैत मोरनाना प्राधिकार जालेलो पण आम्ही आदामा बरी स्पष्ट रीतीनं देवान दिल्ल्या विरोध आम्ही करू ना ते काही नाका तांणी देवाच्या उतरा विरोध केले जाल्यार आमकां कळीत आसा त्या आदामा वरवीं आमचे ते आयले कित्याक आमी आदामा भितर आसल्या वरवीं ते पाताक सगळ्या मनशा कुळाचेर देवन आयले कशें म्हणल्यार एक उदाहरण आमी दिवेत आता एक गुडांत दोन सुकणीं आसा आमची त्या मेल आणि फिमेल केदळा तांकां एक थोड्या तेंपानी ताजी दोन जावन कितें जावन एक पील जल्माता ते पील त्या गुडा भितर आसता कारण कित्याक म्हळ्यार ते आवय बापूय भितर आसल्या वरवीं ते पिली त्या गुडा भितर आसता म्हळ्यार ताचो अर्थ त्या पिलान काय सूख करूं ना जाल्यार ती आवय बापूय त्या गुडा भितर आसल्या वरवीं ते पिली ताच्या भितर आसा तशेंच आमी अपराध करूं ना आमी देवाचे उतार मोडून हाडले पूण आदावान केल्ले पूण आदामा भितर आमी आसल्या वरवीं ताणें कितें तें अविधेयपण दाखयलें तें आमचेर आयलो तो पातकाचो स्वभाव आमचेरय आयलो त्या देखून आमी ह्या संवसारांत जल्मातना पातकी जावनूच आमी जल्माले त्या देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा आदामा बरी देवा स्पश्ट फर्माण म्हूण पाताक आदिनातल्याचेर सयत मोरनान आपलो अधिकार चलयलो पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्या एक रूपकार म्हणून कशें आमकां कळीत आसा पयले आदामा जावन आमी पातकी जावंक पावल्या तशें निमाणो आदाम जो जावन आसा जेजू क्रिस्त ताच्या मरिफात आमकां देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायचे आमी ताणें आमकां केल्ले जावन आसा मेळ म्हणटात आमकां केले आमच्या स्वाकामा वरवीं न्ही आमी नितीवंतपण जोडले बगार जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानल्या वरवीं आतां कितें जालें म्हळ्यार आमचे पातकी स्वभाव तो वचून आतां आमी नवे सैमांत म्हळ्यार देवाचे नितीवंतपण जोडलेली आमी परजा जावंक पावल्या प्रेज गॉड पूण आमी नितीवंतपण आमच्या आतां आत्म्यांत आसा जाल्यार आमी आत्म्यान संपूर्ण देवा बरी जाल्यार आत्म्यांत हरी एक आत्मीक बेसांव आसा जाल्यार हरी एक आत्मीक रितीन संपूर्ण आतां देवा बरी जाल्यार पूण आमचे मौन आमचे परिवर्तन जायनातल्या वरवीं आमी आनीक एका रितीन आमी नव्या जल्माले जावंक पुरो देवाच्या उतरान आसा जावंक पुरो जाल्यार आमी आनीक एका रितीन गुलामपणाचे जिवीत आमी आमच्या रक्ता मासाचे जिवीत आमी जिवन आसा ह्या सेल्स नॉलेजेर आमी जिवन आसा ताचो परिणाम जावन आमच्या जिवितांत ते बरेपण आमकां पळोवंक मेळना आमकां कळीत आसा रोमाकारांक बरयलो 8 अध्याय 26 म्हणटा रक्ता मासाचे वंदनाचे फळ मरण आत्म्याची खुशी शांती आणि जिवीत केदाळ आमचे रक्ता मास म्हळ्यार रक्ता मासाचे हर एक करण्यो फाताक म्हणून सांगूंक जायना रक्ता मास म्हळ्यार म्हजे 5 सेन्सस म्हाका म्हजे कुडीक चलयता जाल्यार 5 इंद्रिया हांव त्या रक्ता मासाच्या वंदने प्रमाणे जियेता म्हणजे ताचो परिणाम जावन म्हजे कुडीचे वंदनी म्हणजे स्वार्थ म्हजोच खुशी हांव करूंक येता ताचो परिणाम जावन म्हज्या जिवितांत देवाचे जिवीत हांवें अनुभव करूंक जायना केदाळा हांव आत्म्या प्रमाणे जियेता तेन्ना म्हज्या जिवितांत ती देवाची महिमा आनी देवान दिल्लें जिवीत हांवें अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळया मुखार वसा प्रेज गॉड पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आणि आदामच्या पथकामध्ये कसलीच सर ना एक मनुष्याच्या पथकावरून समेस्त मेले वै आता हाच्या परिणामाप्रास देवाची कृपे देणी आणि त्याबरोबर एक मनुष्याची म्हणजे जेजू ख्रिस्ताचे कृपे उद्देशी मनुष्याक मेळलेली देणी आणखी चढ वर्ती म्हणयेत प्रेज गॉड पळया हांगा पळया पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आणि आदामच्या पातकामध्ये कसलेच सर ना ते कंपेर करूंक तू जायना ते एकामेका आदावन खालें केलें या जेजून कितें केलें ते एकामेका ते सर करूंक एकामेका कंपेर करूंक साध्यच ना म्हणटा एक मनशाच्या पातक्या वरी समेस्त मेले वय खंडी जावन आदावन पाताक वरले ताचे फळ जावन ह्या संवसारांत मरण आयलें ते वय म्हणटा देवाच्या उतार अच्छा परिणामाप्रास ताच्या की व्हडल्या तरान म्हणटा माचमोर देवाची कृपे देणी म्हळ्यार कृपे आमकां कोता कृपा म्हळ्यार देव कुशी व्हरता आमी नांव फावो जाल्यार ताचे सकत ताची पदवी ताचो अधिकार तो धर्मार्थ दिता ती कृपा जावन आसा ग्रेस कृपा म्हणटा कृपा देणी आनी त्या बरोबर एक मनशाचे तो एक मनीस जावन आयलो
पळय तो ह्या संवसारांत देव तरी आमच्या मोगा बसोतू तो मनीस जावन तूं ह्या संवसाराक आयलो कित्याक म्हळ्यार मनशान आदामान पाता केल्ल्या निमती तांणी ह्या संवसारांत जेजून मनशा रुपांत ते झुजत आसलें त्या देखून ताणें मनीस जावन तूं येवन ते ताणें झुजले जावन आसा म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उद्देशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनीक चड वर्ती म्हणयात पळयात जेजू क्रिस्तान कितें केलां आमकां कळीत आसा कुशार आमचे पसोत ताणें जायते संपयलां ताका संपादलें म्हळ्यार इट इज फिनिश म्हळ्यार हर एक मनशा कुळाक पसोत कितें पुराय करूंक आसलें हर एक ताणें काम केलां आमचे सोडून पसोत आमचे सल्वासाम हर एक सोडून म्हळ्यार आमकां कळीत आसा संपूर्ण एक पॅकेज जावन आसा पथकाचे बोक्षाणें जावन आसा सस्नाचें जिवीत भलायकी हर एक शिरा बांदल्या सुडका ग्रेस्काय संपत्ती हर एक निरंतर जिवीत ते जावन आसा सोडून ते पॅकेज जावन आसा त्या देखून जेजून कितें केलां ते आदामान केल्ल्याक आमी कंपेर करूंक जायना ते व्हरते देवान आमकां धर्मांत ते देणें गिफ्ट जावन आसा आमी ताचे पसत कांय वावर करूना जेजून ताचे पसत आपलेच रगत वरयलां आपलोसो जीव दिवन आमच्या मोगा पसत हर एक ताणें आमकां धर्मांत दिल्लें जावन आसा आमचें काम फकत आतां ताणें कितें केलां तें नितीवंतपण आमी आपणावचें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार रायचियसनेस म्हणटा रायचियसनेस म्हळ्यार रायट स्टँडींग विथ गॉड देवा सारकेसो तूं स्वभाव जावन आसा पयलो आमचो स्वभाव कितें जावन आसलो आमकां कळीत आसा आमी पातकी जावन आसले आमी 1 Peter 2:24 वाचल्यार आमकां कळटा आमी पातकाक मरून पवित्रपणा दिला कित्याक आमी पातकाक मेले ताचो अर्थ आमचे आदले पातकी सायन खाण गेला आतां ताचें नितीवंतपण आमकां दिलां आमी आतां नितीवंतपण जोडलेली पोजा जावन आसा पूण एकच फरक हांवें एवढो सांगलें देवाचें नितीवंतपण आमकां मेळ्ळां आत्म्यांत आमी नितीवंतपण जावन आसा हर एक अभ्यासाव आनी आशिर्वादान आमी भरल्या हर एक तरेची देवान आमच्या आत्म्यांत घालून दवरला देवाचो आनी आत्मा आमचो एक जाला जाल्यार आमचें मन आमी परिवर्तन करिनातल्या वरवीं आमची मनाची आमी काय म्हणटात भलायकी आमी सांबाळून घेतल्या वरवीं देवाच्या उतरांत त्या देखून ते जिवीत आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना केदाळ आमचें मन आमी परिवर्तन करता आमचें आलोचन आमी बदलिता देवाच्या उतराक आमी एग्री जाता देवाच्या सत्येन पवित्रपण आदारान तेन्ना मात आमच्या जिवितांत ते देवाची महिमा ते बरेपण आमी पळोवंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके मुखार 16 कलमटा तशेंच देवाचें धर्मार्थ देणें त्या एक मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना प्रेज एक पळया ओके सांगा वाचा वाचा प्रेज गॉड उपरांत जडतेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें पैसल जालें पूण साबार पथका उपरांत हुक्याक दिल्ले कृपे देणें निरापराधी म्हणलें पैसल हाडूंक पावलें प्रेज गॉड पळया तशेंच देवाचे धर्मार्थ देणें हे धर्मार्थ देणें आसता ह्या पासून आमी कांयच काम करूंक ना वावर करूंक ना आमी मेहनत करूना त्या देखून आमची बाडाय हितून उलोवंक जायना ताका म्हणटा देवाचे तशेंच देवाचे धर्मांत फ्री गिफ्ट त्या एक मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सर करूंक जायना म्हणटा कितें देवान आमकां ते जोड दिला कितें देवान ती जोड दिला ती कृपा म्हणयत देवान आमचे पसून ते एक काय म्हणटात ताचे रगत व्हरून जीव बलिदान दिवन हर एकाचे जैत आमकां दिल्ले जावन आसा ते आदामान कितें केलां ताका सरी करूंक जायना ताका टॅली करूंक जायना ते कंपेर करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हाती वर्ते जावन सामको तो सल्वासांव एक वर्तेक देणें वर्तेक हाज्या म्हळ्यार सल्वासांव जावन आसा सल्वासांव सल्वेशन आमची सुडका सोडोवन हरी एक केदाळ आमी जेजूक समी सोडून केदाळ स्विकार करता आनी काळ सत मानता त्या सगळी आमकां सोडून मेळटा ताचो अर्थ ताच्या कृपेचेर आमी भावार्थ धरल्यो आमकां सोडून लागता न्ही आमच्या कामा वरवीं आमी केल्ल्या कार्या वरवीं न्ही बगार ताणें कितें केलां जेजू क्रिस्तान ताणें केल्ल्या कार्याचेर आमी भावार्थ सत मानल्या वरवीं आनी जेजूक आमी सभी सोडून धर्म स्विकार केल्ल्या वरवीं ताचो परिणाम जावन ते आमकां मेळचे जावन आसा प्रेज गॉड त्या देखून म्हणटा पळयात तशेंच देवाचे धर्मांतने एक मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सर करूंक जायना एक पातका उपरांत जर तेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें फैसल जालें पूण साबार पातका उपरांत फुंक्याक दिलें पळया फुग्याक म्हळ्यार एकदम फ्री त्या देखून आमकां
व्हॅल्यू करतो ना, देवाच्या कृपेची, देवाच्या मोगाचो व्हॅल्यू करतो ना, ते आमका जर तर एक खंयची वस्तू आम्ही हाडटाव, आम्ही पैसे देऊन आम्ही काम करून हाडटाव जाल्यार आमी कितले जागृत करून दवरताव. जर तर आमकां एक हेचे व्हॅल्यू कळले तर देवान आमकां फुंक्याक मोगान धर्मार्थ दिले जावन आसा. त्याच्या वरवीं कितें म्हळ्यार निरापराधी म्हळ्यार पैसा हाडून पावले. प्रेज गॉड. पळया, तुमकां गोता एक अपराधी मनशाक निरापराधी खाली ब्रदरान सांगला, एका व्यक्तीचेर पळया, तुमकां ते एग्जाम्पल, तुमचेर जायते अपराध जाले आमचे दिया, लोक पुरा तुमच्या विशयांत उलोवन आसा, तुमकां जेलाक व्हेले, कोर्टान गेले, केन्ना म्हणसर त्याला तेंच्या जजान तुमकां निरापराधी म्हणून फायसा जर दिले, तेन्ना आमकां कितले खुशी भोगता वय, खुशी बसता का बेजार जाता? खुशी बघता. पण वय खुशी भोगता. तर देवाचे उतार खाले म्हणटा, कृपे निरापराधी म्हळ्यार फायसाल हाडूंक पावले म्हणटा. आमी निरापराधी आता, आमी अपराधी न्ही, आमी अपराधी न्ही, आमी निरापराधी जावन आसा. खरी एक पळया देवाचो एक मोग पळया, तो जावन आसा देवाचो मोग. त्या देखून देवा जेजू आमी रोमाकारांक बरयल्या 8व्या अध्यायांत आमी पळयता, जो कोण जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा, इन क्रायस्ट, ताका आतां कितें गुन्यांवकार म्हणले फायसाल लाबाना म्हणटा. गुन्यांवकार केदार आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा, आमकां आतां गुन्यांवकार म्हणले फायसाल आमकां लाबाना म्हणटा देवाचे उतार. पळय, ते एक तुमी चिंतून पळया, जर तर तुमी चूक करुना, तुमचेर अपराध गेलो, केदार तुमकां एक निरापराधी म्हणून बिरोध येता, या तुमकां जेलांत सुटका मेळटा, कितले आमी संतोष पावता, कितले आमचे आमी कितले आमच्या कुटुंबा सांगात परत एक जाताना कितले संतोष पावता. पळया, तर आमी आफव आसल्या, आमी एमकोंडाच्या वाटेन आसल्या, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे हर एकलो देवातान पयस सरल्या, आमचीच आमी खुशी करनासल्या, त्या वेळार देवान खाले गेले ताच्या एकल्याच पुताक आमचे बसोतो ह्या संवसाराक धाडलो. कित्याक ताका सत म्हणटल्या कोणा सत्तू नाश जायना जावच्याक, बागार तांकां सस्नाचे जिवीत मेळच्याक. केदार त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी सोमी सोडून आमी स्वीकार केले, त्याच घडये आमचे जे असले हरी एक खाले आमचे पुरा आदले सैम ताणें काडून आमकां नवे सैम दिले. ताका देवाचे उतार म्हणटा, जो कोण जेजू क्रिस्तात आसा तो एक नवी रचना जावन आसा, पोरणे सकट गेले आता नवे जाले. केदाळा आमचो आत्मो एमकोंडाक ससनाच्या ससनाक ते लासा जासलो, ती अचम्याची बाचावी, ते सलवासांव ते वर्ते एक देणे गिफ्ट जावन आसा, ताका मोल बनवूंक सकना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, मुखार वसा. एक 17 ने ओके. एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवटकी चलयली, तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो वरतो. देवातान दराळ कृपा आणि नीतिवंतांच्या धर्मार्थ देणे जोडलेली, त्याच क्रिस्ता मारिपात जिवी जोडतेली आणि राजवटकी चलयतली. प्रेज गॉड. पळय, हांगा बरयला पळय, एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवट दिसले. एका मनशाक पळय, आमी पाता करूना उडोली सांगले, आमी पाता करून हाडले, पूण तांणी आदावान पाता केल्ल्या वरवीं ते पाताक आमचेर आयले. हाका देवाचे उतर म्हणटा, एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मनशान मरणान आपली राजवटकी चलयली. पळया, ताणें केल्ल्या पातका मरणाक आमचे वयर अधिकार म्हणलो. देवान मरण नसूना, उडासर या देवान मरण नेसूंक ना, पातकाची मजुरी मरण. देवान आमकां ससनाच्या ससनाक ताचे सांगता जियोंक रचले, ताचे सांगता आसोंक, ताचे एकवटान आसोंक ताणें रचले जावन आसा. ते त्याला पाताक आदरले, ताचे परिणाम जावन मरण आयले. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मरण देवान रचोना, पातकाक लागून मरणान आपल्या राजवट घिसयले, ते खरे वय नीज जाल्यार एक मनशा पळया जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनी कितलो वरतो. तर पातकान परिणाम मनशा कुळाचेर ते मरणान आपली राजवट घिसयली जाल्यार तसेच एक मनीस जावन जेजू क्रिस्त देवासत पोचतो ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो, ताणें कितें बरं केला, ताचे परिणाम ताणें केल्ले कामां, ताणें केल्ले कृपे सांगयत, ताणें संपयलेली ती कामां कुर्सार, ताचो परिणाम कितलो वरतो म्हणटा देवाचे उतार.
देव आता धराळ कुर्प आणि नीतिवंतपणाचे धर्मात देणे जोडलेली त्यास क्रिस्ता मरिफात जीवित जोडतले आणि राजूगाठी किसले कसे मोरणानं आपली राजूगाठी किसलेले आता कोण जेजू क्रिस्तातही एक झाला जेजू क्रिस्तातही जी येता तो खालता देवाची धराळ कृपा मातने ताका ते नीतिवंत पण मेळटा ते धर्मात देणे जावन आसा ताणें कांय ताका वावर करूना जेजूक ताणें स्वीकार केलो सो मी सोडवूनदार जावन ते सगळे ताका नीतिवंतपण ते मेळ्ळे आता ते नीतिवंतपण मेळलेल्या वरवीं ते देणे गिफ्ट मेळलेल्या वरवीं तो खाले म्हणटा त्याच क्रिस्ता मरे जिवीत जोडतले आणि त्याच ताचे सांगाता तो येता राजवट किसलोंक शकता कशें मोरणान आपली राजवट किसलयली पातकाचे परिणाम जावन ते जाल्यार आमी जेजूक आमी सत म्हणटा जेजूक आमी स्वीकार करता समी सोडवूनदार म्हणून आमी नवी रचना जाता आमी नीतिवंतपण जोडलेली पज जावन आसा हे नीतिवंतपण धर्मात एक देवाचे एक देणे जावन आसा ताचे परिणाम जावन आमी आता कितें करूंक शकता ह्या संवसाराचे सर वायट शक्तीचेर आमी राजवट करूंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय देवान आमकां हरी एक कितले आमकां सोंपेपणी बऱ्या तरान आमकां मांडून हाडला पूण आमी जायते पटी आमी नेमाळपणान या कळीत आसुनी आमी तसो उपयोग करिनाटल्या वरवीं आमी हानिकी काय म्हणटात एका रितीचे निराशपणाचे बेजाराचे सलवणेचे आमी जिवीत जिवन आसा केदां ही सता पूण आमकां कळी जाता आतां हांव देवान म्हाका ताचे नितीवंतपण दिला वय हांवें आदावन केल्ल्या पातकावऱ्या फातकी जावन जल्मलो जाल्यार हांवें जिजूक आतां सत मानल्या वरवीं हांव आतां फातकी न्ही हांव देवान काय म्हणटात देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जावन आसा म्हजो साईंब आतां बदलला म्हजो आत्मो आनी देवाचो आत्मो एक जाला हांव जाल्ल्या वरी देव म्हजे ते जियेता हांव ताचे ते जियेता तो म्हजे मुखांत वावर करता ताच्या भावार्थान हांव जियेता तेन्ना कितें जाता ह्या संवसारांत देवच्या सर्व वायट शक्तीचेर म्हजे शक्तीन न्ही देवान केल्ल्या कामाचेर हांवें भावार्थ दवरल्या वरवीं ते भावार्थ सत मानल्या वरवीं तरी एका समस्ये वयर म्हाका जैत दवरूंक सुलभ जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय मुखार जशें तर जसे एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तीचे प्रमाण फावो जालें तशें अनेक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता प्रेज गॉड पळय जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं आदामा वरवीं सगळ्या मनशाक ख्यास्त आयली हरी एक मनीस पातकी जावन जे संवसाराक जल्मलो आनी हरी एक प्रमाण फावो जालें तशें अनेक मनशाचो तो जावन आसा जेजू क्रिस्त तो देवाक विधेय जालो देवाचेर ताणें विश्वास बापाक तो विधेयपण दाखयलो तसो परिणाम जावन हाले जाल्यार सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता खरं सुटका आनी जिवीत केन्ना मेळटा हे जाणा आमी जेजूक वसत म्हणटा जेजूक स्वीकार करता आनी उतरां प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांत पूर्वी आमी ते जिवीत समाधानाचे आमी जिवंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून गरजेचे जावन आसा आमी उडास जे आतां आमी नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जावन आसा वय आमी काल आमी उलयल्या आमी पाताक करता कित्याक म्हळ्यार आमची मोनाची नवसरणी जावन मोन आमचे परिवर्तन जावन त्या देखून आमचे आदले सैब आमकां खाली करता आतां झूज आसा आमचे मध्ये एक रक्त मांसाचे आनी एक आत्म्याचे या 5 सेन्सस आनी आत्म्याचे या कुडीचे मोन संगीत या आत्म्याचे मोन ताचे सांगात आतां झूज चलोवन आसा त्या झुजा वेळार आमी आमच्यो आलोचना खंयच्याक सर करता ताचेर वंदून आसा आमचे फलितांश जर तर हांव आत्म्या प्रमाणे जियेता जाल्यार खंडी जावन म्हज्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक मेळटा आमकां कळीत आसा आमी एक आमच्या तोंडार काळमणी लागल्यार आमी आरसो पळयता आरशांत आमकां कितें दिसता आमचे प्रतिरूप दिसता आमचे काय म्हणटात आमचे तोंड आमकां पळोवंक जायना खाली आमी प्रतिबिंब पळोवन आरशांत खाले आसा ते दाखोवन आमी फाटी येता कित्याक आमचे मन तितले ट्रेन जाला की आरशाक आमी फाटी येता आरशांत काले दाखयता तो अंश जावन आसा म्हणजे प्रतिरूप जावन आसा आनी कितें आसा तें हांव करता आनी तें हांव काले करता करेक्शन करता त्याच रितीन
तशें हांव संवसारांत दोळ्याक दिसता तो अर्सो पळोवन म्हाका करेक्शन करता या सारकें करता त्याच प्रमाणे हांवें कितें करूंक आसा देवाचे उतार म्हणले एक बायबल एक आत्मीक अर्सो जावन आसा स्पिरिच्युअल अर्सो केदार हांव ते एक उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे हांव करेक्शन करता आनी बाबा तसोच म्हणटा जाल्यार हांव खालें करनासा म्हज्या जिवितांत देवा सांगता देवाचे एकवटान चलूंक हांव मेटा काडनासा जर तर हांव अर्सो पळोवनी ते कितें म्हणजे तोंडार कितें काळें लागला काडिना जाल्यार देवाचे उतार काल म्हणटा अर्सो पळोवन त्याच घडये तो विसराता देवाचे उतर आयकून हांव त्या प्रमाणे करना चिंतवण करूंक तयार ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत कांय बरेंपण पळोवंक शकना त्याच घडये एकलो अर्सो पळयता आनी तो आपूण कसो आसा म्हणून विसारता त्याच रितीन आमी देवाचे उतार आयकात हांव देवाचे उतार वाचता हांव समजून मेळ्ळें आपणाक ते आमच्या जिवितांत ती वापरिना जाल्यार आमी काही सुख आसा त्या जाग्यार आमी चिंतवण करना जाल्यार आमी अर्सो पळोवन त्याच घडये विसरून वयच्या मनशा बरी जाता आमच्या जिवितांत कांय बरेंपण पळना ती कथा आतां हीच आसतात केदार अर्सो पळोवन आमी जी कथा काडटा आमच्या शक्तीन न्ही पळयतात शक्तीन देवाच्या उतरांत वेळ करसून तेन्ना आमच्या जिवितांत खंडीत जावन ते अलौकीक जिवीत आमी पळोवंक जियोंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार जसे एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले तसे एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले प्रेज गॉड पळय हांगा देवचे दोन जसे एक मनशाच्या विधेय प्रमाणे एका मनशान आमी बावडून आमी सांगले आमी पाताळ करूना आमी पातकी जावनूच जल्मले हांव कित्याक पातकाचो स्वभाव आसल्या वरवीं त्या देखून आमी पातका करता तो स्वभाव आसल्या वरवीं त्या देखून देवाचे उतर म्हणटा एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले तसे एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं विधेयपण एक मनीस कोणें जेजून काल हरी एक विधेयपण केले दाखयले ताचे सर मनीस आतां नितीवंत जावंक पावतले आतां ताणें नितीवंतपण आमकां जोड दिला आमी जाल्ल्यानी ताणें आमकां जोड दिलें जावन आसा कित्याक आमी कांय करूना आमचे पसून आमच्या जाग्यार ताणें केल्ल्या कामा वरवीं ताणें बापाक विधेयपण दाखयल्या वरवीं तशें तो अविधेयपण दाखयलें आदामान पूण ह्या निमाण आदामान कितें केलें जेजू क्रिस्तान विधेयपण दाखयलें ताचो परिणाम जावन कितें जालें आमी सर नितीवंत जावंक पावतले प्रेज गॉड आतां आमकां केदार आमी जेजूक स्विकार केले आमी जेजूच्या वाटेन एकवटान जियेले त्याच घडये आमकां तें नितीवंतपण मेळ्ळें ताकाच म्हणटा देवाचे उतार 2 कोरिंथ 5:17 जो कोण जेजू क्रिस्त आसा तो एक नवी रचना जावन आसा ताचे आदले सगळे गेले आतां सगळे पोरणे सकट गेले आतां सकट नवे जाला म्हणटा ते आमच्या आत्म्यांत आमी एक जावन आसा प्रेज गॉड देवाचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी ते आत्म्याचे जिवीत आमी जिवंक आसा ते नितीवंतपणाचे जिवीत आमी जिवंक आसा ते जाणा मात्र आमच्या जिवितांत कितें म्हणटात ते रक्तमासाचे या पंचेंद्रिय आमकां कितें दोळ्याक दिसता ते करूंक बुलयतात ताच्यान आमकां पयस सरूंक जाता आमच्या सत्तें जायना केदार ही 7 जाणां जावन हांव आतां नितीवंतपण जोडलेलो परजो जावन आसा आय एम द रायचियसनेस गॉड जीजस क्रायस्ट केदार ही हांव 7 जाणां जाता त्या प्रमाणे म्हणजे आलोचना बदलीत हांव जाल्यार खंडीत जावन ते बरेपण देवाची महिमा हांव पळोवंक म्हज्या जिवितांत शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 2 कोरिंथियन 5:21 जाल्यार एक फावटी 2 कोरिंथियन म्हणटा 5:21 5:21 पातकाचें खत नासलेल्याक देवान आमच्या पासत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली पर्ज जायशी केली पळय पातकाचे खत नासलेल्याक देवान आमचे पासून पातकाचे बलिदान केलं पळय जिजून पाताक करून एवढा जिजून पाताक करून आमचे पाताक ताचे वयर गेले त्या देखून आमच्या बदलाक ताका बली पेटयलो पातकाची बली जावन देवान काले केले ताचे एकल्याच पुताक बलिदान भेटयलो कोणा पासून आमच्या मोगा पासून आमकां सुटका सोडवून जावच्या पासून तो जावन देवाचो मोग त्या देखून म्हणजे ते जाल्यार आमी तो देवाचो मोग आमी अनुभव करता
त्या मोगा सो एक आमी एक फावटी अनुभव पडल्यार त्या मोगान पडल्यार खंडी जावन आमकां संवसारांत कितलेय कलवडण्यो आशा असल्यारय आमकां ताचे जावन पयसावंक जाता. केदार आमचो तो देवाचो खरो मोग आमी अनुभव करूंक शकता तेन्ना आमच्या जिवितांत ते बरेपण देवाची महिमा पळोवंक आमी शकना. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. देवाचे पातकाचे करत नासलेल्या पाताक ताणें करून हाडलें. देवान आमचे पासून काले गेले पातकाचे बलिदान केलं अशें आमकां ताचे उद्देशी पण जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवाचे नीतीवंतपण जोडलेली परजा जायची केली. आमकां केले आमच्या कामावर मेड म्हणटात मेड रायचेस आमी आमच्या कामा वरवीं न्ही आमकां केल्ले जावन आसा. कशें आदामान पाताक केल्ल्या वरवीं ताणें पाताक केलें आमी पातकी जाल्या तशेंच आतां जेजू क्रिस्तान कितें बरेपण केलां देवाक विधेयपण दाखोवन बापाक ताचे फळ जावन आतां जेजूक सत मानल्या वरवीं आमकां देवान काले गेलां ताचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायचे केलां न्ही आमच्या कामा वरवीं. आमी जायते फावटी आमी चिंता आमच्या कामा वरवीं देवाक आमी मानवता म्हणून आमच्या कामा वरवीं आमी देवाक मानवंक जायना या सोडवून आपणावंक जायना उडास धरया आमकां सोडवून जाल्यार जेजू क्रिस्ता मार्फत ताणें केल्ल्या कामाचेर भावार्थान आमी सत मानल्या वरवीं ताका लागून एफेस घरांक बरयलो 2 अध्याय 8वी ओळ कितें म्हणटा पळया. प्रेज गॉड. Ephesians 2:8. एक काळार तुम्ही अंधकार जावन असल्यात आता सोम्याते तुम्ही उजवाड जावन पावल्यात देखून उजवाडाच्या भुरग्यां चला. Ephesians 2:8 कितें ना 6 आगे ಮುಂದೆ दयन जाल्लें काम ते जावन आसा सिस्टर ते ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं पयलें वाचीत ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचेर दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. प्रेज गॉड. पळय ताचेर म्हळ्यार हांगा देवाच्या उतरा प्रमाणे ग्रेस थ्रू फेथ म्हणटात ताचेर म्हळ्यार कुरपेचेर या जेजूचेर तुमी भावार्थ दवरल्या वरवीं विश्वास दवरला विश्वास या भावार्थ दवरल्या वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या. आतां आमची सोडवण केन्ना जाता ताच्या कुरपेचेर आमी भावार्थ दवरल्या वरवीं न्ही आमच्या कामा वरवीं आमी चिंतला मुखारलें आमी सदां मागणें करता सदां मिसा घेता आमी दान धर्म करता त्या देखून आमकां सर्गाक वाट मेळटा या सोडवण मेळटा ना देवाच्या उतरांक क्लियर म्हणटा ताचेर म्हळ्यार जेजूचेर या ताच्या कुरपेचेर तुमी भावार्थ दवरल्या वरवीं तुमकां सोडवण लाभला न्ही तुमच्या बऱ्या कामा वरवीं तुमी खंयचे काले करतात सकाळी उठून मागणे या 3 वरार कितें करतात ताका लागून तुमकां सोडवण मेळना फकत जेजून कितें केलां ताच्या कुरपेचेर तुमी भावार्थ दवरल्या वरवीं सोडवण लाभता. आजकाल जायतो लोक तांच्या कामा वरवीं देवाची सोडवण आपणावंक पळोवन आसा तें साध्य ना. आमकां सोडवण आमकां कोत्ता आमी पातकी मनशाक एका पातकी मनशान आनीक पातक्या मनशाक बचाव करूंक जायना. आतां एकलो उदकाक पडलो म्हणया त्या व्यक्तीक ताणेंच ताका बचाव करूंक जायना ताका कोणा समनी आदार जायचे. त्या देखून देव या संवसाराक मनीस जावन आयलो म्हाका आनी तुका हरी एकला मनशा कुळाक बचाव करच्याक आमकां सुटका सोडवून दिवच्या पासून ती सोडवून देवाचे उतर म्हणटा ताच्या दायेन जाल्लें काम तें न्ही आमच्या बऱ्या कामा वरवीं ताणें आमचेर दया दाखयल्या वरवीं तें जाल्लें देवान तुमकां दिल्लें फुक्कट देणें फ्री गिफ्ट फुक्कट देणें गिफ्ट म्हळ्यार आमकां कळीत आसा आमकां गिफ्ट दितात आमी केल्ल्या कामाक न्ही. आतां कोणी मनी काम करता ताका मजुरी मेळटा या कोणी आतां एग्जाम्पल आतां परवा एग्जाम आसा एग्जामार आवय थंय या बापूय सांगता ह्या एग्जामार बरें कर तूं बरें कर शिकल्यार मार्क्स बरे आयल्यार हांव तुका सायकल काडून दिता म्हणटा तें गिफ्ट न्ही गिफ्ट जायना ताजे पसून ताणें वावर करूंक आसा ताणें मेहनत करूंक आसा ते रिवॉर्ड म्हणटा ताका भोवमान एका रितीन. आतां 2 पंगडा खेळटाना एक कप्प आसता एकाले आसता ते तांणी कप्प आपणाव काले करतात वावर मेहनत करतात तांचो एफर्ट करतात
ते गिफ्ट नाही. गिफ्ट म्हळ्यार एक धर्मार्थ. हांवें ताका काय काम करूं ना, ते धर्मार्थ देवान ताच्या मोगान आमकां दिवचें जावन आसा. केदार आमी एग्जाम्पल ताका काजाराक आमी येता चडापटी काले करतात, धर्मार्थ थोडे गिफ्ट दितात. त्याचे पासून हांवें काम करता आनी मोगान दिवचें जावन आसा. त्याच तरेन देवान आमकां सोडवून दिल्या ती एक धर्मार्थ गिफ्ट जावन आसा. आमी त्या पासून कांय चड वावर करूं ना. तरी एक जेजू क्रिस्तान केल्लें जावन आसा. ते फुकट देणे जाल्ल्यान तुमचे वमटीचो पळ म्हणून तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो म्हणटा. जायते फावटी आमी कितें करता, आमचे वावंटो हांवें केल्ल्या वरवीं येशे परस जाले, हांवें केल्ल्या वरवीं तुमी बाचाव जाले, म्हज्या मागण्या वरवीं येशे जाले, तशें जालें म्हण आमची बाडाय उलयता. पूण देवाचे उतार काल म्हणटा कोणेय ते ह्या विशयांत बाडाय उलोवंक नजो. तुमची सोडवण तुमच्या वरवीं म्हजे वरवीं म्हजी सोडवण करूंक जायना. फकत ते जेजू क्रिस्ताक आमी भावार्थ सत मानल्या वरवीं ताका स्विकार केल्ल्या वरवीं ती जाल्लें जावन आसा. ताच्या भावार्थ ताच्या कृपेचेर आमी भावार्थ दवरल्या वरवीं जाल्लें जावन आसा. परत आमी उडास करता आमच्या कामा वरवीं न्ही, आमच्या खंयच्याय कोणा वरवीं न्ही, आमच्या आवय बापाय वरवीं न्ही, कोणा वरवीं न्ही, फकत जेजू क्रिस्ताचेर ताच्या कृपेचेर भावार्थ दवरले वरवीं ते आमकां एक मेळचे फुकट धर्मार्थ देणे जावन आसा. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखार करा म्हणटा म्हळ्यार प्रेज गॉड. वय आमी देवाच्याच हाताचें काम क्रिस्ता जेजून आमी बरे आदारान जियेजय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. प्रेज गॉड. पळय हांगा बरयला परत, वय आमी देवाचेच आसा ते वय देवानच आमकां ताच्या हातान आमकां रचले जावन आसा. आमी ताच्या कामांची सावावरी जावन आसा. ताच्या हाताचें आमी काम जावन आसा. कित्याक आतांचें काम ताणें आमकां रचलां म्हणून ताच्या हातांत क्रिस्त जेजू थंय आमी बरे आदान जियेजय. प्रेज गॉड. क्रिस्त जेजू थंय आमी बरे आदान जियेजय म्हणून सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यात. आमकां ताणें रचला काल्याक बरे आदार बसो. आतां हांव कितें बरें करता जाल्यार सोडवणे बसत न्ही, सोडवून म्हाका आपणावंक जायना म्हणजे बऱ्या कामा वरवीं. हांव आतां बरें करता कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका सुरवेर तावन बरें करूंक रचलां. त्या देखून हांव आतां बरीं कामां करूंक आसा. म्हणजे बरीं कामां म्हाका स्वर्गाक व्हरून पावयनात. उडास धरया आमी बरीं कामां करूंक आसात. पूण कित्याक हांव करता म्हळ्यार देवान म्हाका जेजू क्रिस्त थंय सुरवेर तावन बरे आदारी जे म्हूण रचलां. त्या देखून हांव त्या देवाच्या मोगा खातीर हांव ती बरीं कामां आनी देवाच्या महिमे खातीर ती बरीं कामां हांव करनासा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आमकां वता मदर तेरेसा विशयान आमी जायतें आयकलां. ती दुबळ्या धाकट्यांची खोडकारांची सेवा करताली. ती कितें म्हणटाली, पिडेस्तां थंय जेजूक पळयताली, हेरान थंय जेजूक पळयताली. ते जावन आसा जे आमचे ध्यान मौन जावन आसा. जे न्ही आमच्या कामा वरवीं आमकां सोडवण मेळटा ते जाता. आमी करूंक आसात बरीं कामां. खंडी जावन आमी करीत येस. देवाचे उतारी म्हणटा करणे उणे तुमचो भावार्थ व्यर्थ म्हणटा जकोबाच्या पत्रांत. पूण ही ते करणे दुसरो हे सोडवणेचें काम. सोडवून ताचेर कृपेचेर भावार्थ दवरले. हांगा सोडवणेचें उलो आसा. उडास धरया सोडवणेचें काम. आतां भावार्थाची कामाक आमी हे हांगा लागू करूंक जाता. आतां हांवें बरें करीत कित्याक देवान म्हाका सुरवेर तावन तूं बऱ्या कामा खातीर जेजू क्रिस्त थंय बिंचलां. त्या देखून त्या मोगा खातीर हांवें आतां बरें काम करूंक आसा. ते म्हजे शक्तीन न्ही, ताणें म्हाका पयल्यान विंचलां त्याच कामा खातीर. त्या देखून हांव बरें करनासा. न्ही म्हाका सोडवून सुटका मेळचे पसून सोडवून ताचेर म्हळ्यार कृपेचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं ते मेळचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू क्रिस्त थंय आमी एक जावन आसा उडास धरीचे. केन्ना आमी जेजूक आमी स्विकार केलो त्याच घडये देवाचो आनी आमचो आत्मा एक जाता देवा जेजू क्रिस्ता थंय. त्या आत्म्या उदेशी ताच्या सांगातपणान आमी वावर करचे जावन आसा. न्ही आमच्या शक्तीन. तुमी जायते फावटी पळोवन पुरो जायत आमचे ब्रदर सकाळी जावन सांजे मातशे ते शिकोवन दितात या खंयचेय एक बरे वावर या बरें काम करतात. आमकां चिंता तांणी करतात न्ही. तांच्या सांगाता पवित्र आत्मा आसता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान तांणी करचें जावन आसा. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन करचें जावन आसा. कित्याक आमच्या सक्तीन चड वेळ आमकां वेळ कसूंक जायना. केदार आमी ताच्या सक्तीन ताच्या आदाराचेर येता, ताच्या कृपेचेर आमी भावार्थ धरता. तेन्ना तो आमकां सकत दिता, बळ दिता. ताचे परिणाम जावन ते बरे पळोवन ते अलौकीक जिवीत आमी पळोवंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पण आमी पळया 1 Corinthians 6:17 लागीं प्रेज गॉड.
पूण 76. सम्यक तो ताचे संगी एक आत्मा जाता. देवाचे उतर म्हणटा पूण कोण सम्यक एकवटता जेजू क्रिस्त ते इन क्रायस्ट इन म्हणटात म्हळ्यार सम्यक एकवटता तो ताचे संगी एक आत्मा जाता सरी आता देवाचो आत्मा आनी म्हजो आत्मा एक जाला प्रेज गॉड त्या देखून आता म्हणजे आत्म्याचे जिवीत आमी जिवंक आसा पूण समस्या जाले म्हणजे मन म्हाका सोडिना केदार म्हणसर मनाची नवसर जायना तितले म्हणसर ते बरेपण म्हणजे ते पळोवंक जायना केदार मन म्हणजे बदलिता तेन्ना मात देवाची खुशी म्हणजे जिवितांत कितें देवान कितें बरो रचला त्याला मात म्हणजे जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता ताका रोमाकारांक बरयलो 12 अध्याय दुसरी ओळ कितें म्हणटा पळय रोमन्स 12:2 प्रेज गॉड ह्या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाका बदलाक नवी जावं तुमचे जिण्याचेंच रुपांतर जावं तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्या आनी खंयचे बरें देवाक मानता तसले आनी संपूर्ण म्हूण तुम्ही समजून घेतल्या जायते म्हणजे सवाल आसता देवाची खुशी कितें म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी कितें देव कितें म्हणजे तमाशे येता पूण हांगा सवालाक जापी आसा ह्या संसाराची साल तुमी आदारून वचो संसार कितें जाला उडास दवरिजे दोळ्याक कितें दिसता तांचे 5 इंद्रिय खाला सांगता आनी तांचे कुडीचे ओडण्यो कितें आसा कितें आमकां कम्फर्टेबल आसा ते अशे त्या विशयान मात्र आमकां शिकयता आनी समजुनी जाणवाय दिता उडास दवरिया आत्मीक रितीन आमकां संसार वो कळीत करिना त्या देखून म्हणटा देवाचे उतर तुमी संसाराची साल आदारी नाकात संसार आमकां काय म्हणटात सायंटिफिकली सायन्सा प्रकार शिकयता 40 जाताना काय म्हणटात कांट झरतात दोळे मंद जातात आणि ते पिडा हे पिडा ते पिडा अरे एक पूण देवाचे उतार आमकां ते शिकयना देवाचे उतार काय म्हणटा तुज्या म्हाताऱ्या प्राय तूं रोज सोंसीत आनी समृद्ध आसतलो म्हणटा पण आता आम्ही खंयचे पाती येता म्हणून त्या देखून देवाचे उतार ह्या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात प्रेज गॉड ताच्या बदला काय हे संसार कितें सांगता ते करिनाका बदलाक तुमची मौन नवी करा न्ही तुमची घरा न्ही तुमची काय म्हणटात वस्तुरा आंग वस्तुरा तुमची मौन जावन आसा इम्पॉर्टंट त्या देखून आमच्या काय म्हणटा सोल प्रॉस्परीट केदार आमची सोल प्रॉस्परी जाता या तेदाला मात ते जिवीत आमी अनुभव करूं केदार आमचे मौन आमी बदली ना म्हणजे चिंता आमी बदला ना खाली भायल्यो करण्यो मात हांव करनासा म्हणजे चिंता रूट ते मूळ जावन आसा ते बदलना जाल्यार खंयचेय करूंक जायना त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा पहिले मौन बदलिया त्या देखून त्या दाळा मात जाता त्या देखून तुमचे कार्य बदलूंक आसल्यार पहिले मौन बदलिया तुमची चिंता बदलिया त्या दाळा कार्य ताच्या शक्तीन ऑटोमॅटिकली ते बदलता आमी काले करता पहिले कार्य बदलिता पूण मूळ घालले चिंता बदलून आनी कित्याक आमचे ते मूळ बदलना त्यातल्या म्हणसर आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक जायना त्या देखून तुजे एक्शन रायट आसल्यार तुजे थिंकींग रॉंग आसल्यार जायना केदार तूं रायट थिंकींग करताय देवाच्या उतरा प्रमाणे तेन्ना तुजे रॉंग एक्शन बदलता तुजे एक्शन रायट आसल्यार थिंकींग ते रॉंग आसल्यार कांय बरेपण पळोवंक मेळना ते थोड्या काळाक मात्र केदार तुजे पयल्यान पयले चिंता बदलिताय मनाचे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आयकून बदलिताय तो आरसो पळोवन चिंतविताय ते जाल्यार कितें जाता तसो परिणाम जावन ताचे सांगता वेळ कसिला जावन तुजी बायल्यो संवयो ते बदलावन येता त्या देखून आतां आमकां कळीत आसा आनी 40 दिसांनी सुरू जाता गरज मग आता 40 दिसांनी आता आजकाल गोत्तुना करतात पहिले करताले सोरोपियन नाटले मास काय नाटले मासली करताले काही नाटले आनी कार्ड सोडटात पुरा करतात 40 दीस मागीर कितें जालें बरें ताच्या डबल 40 दिसा उपरांत नाता जाय जाल्यार कित्याक म्हळ्यार तांचे चिंता त्या प्रमाणे मात दवरला तांणी इतल्या मट्टार मात चेंज केला तांणी बायले करुण्याचेर वंदून आसात तांच्या स्वासक्तेचेर वंदून आसा न्ही देवाच्या कृपेचेर केदार देवाच्या कृपेचेर भावार्थ दवरतात पयल्यान पयले तांणी जेजू ते येवन पाश्चात्ताप पावूंक आसा जेजू स्विकार करूंक आसा ताच्या खातीर वेळ करसूंक आसा तासो फळ जावन तांच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक मेळटा तांचे ते बदलावन मेळटा खंयचेय एक प्रोसेस आसा आमकां कोत्ता तुम्ही खंयचेय पळय फॅक्टरी खंयचीय एक तयार करता जावं पुरो हांवें उडोवले एक व्हिडिओ पळयलो ते मिल्क काय म्हणटात कोकोनट मिल्क आमकां हांगा आमी रोस काडटा पूण ते फॅक्टरी करतना एक न्ही इतले टन येतात बोंडे नाल्ल ते एक प्रोसेस आसा तांकां कितले
ते पहिले ते क्लीन नितळ करूंक आसा, तर मागीर ते विंगड करूंक आसा आणि त्या काय म्हणटा त्या मिशिना भितर घालून काडटना मागीर निमाणे तसो परिणाम जावन ते बरे एक नितळ काय म्हणटात कोकोनट नाल्लाचें दूद भायर येता. त्याची प्रोसेस आसा तशें आमच्या जिवितांत जायते प्रोसेस आसा. आमकां कळीत आसा एक पिसोळे कशें ते रुपांतर जाता, ती कीड त्या काय म्हणटा त्या कोल्या भितर इल्लो वेळ करसिता आनी खावन खावन ताचे भितर रुपांतर जाता. ताचो परिणाम जावन एक दीस कितें जाता, ताचे ते एक इतले आकर्शीत एक पिसोळे जावन ते बदलता. तशें आमच्या जिवितांत आमचे आतां सैम बदलला. आमी खाले करूंक वेळ कसूंक आसा देवाच्या उतरांत ते प्रोसेसर वचूंक आसा. कशें पळय भांगार उज्यांत घालून चड आनी चड ताका हें करतात नितळ शुद्ध जावंक, तशें आमी प्रोसेसर वचूंक आसा देवाच्या उतरांत निरंतर वेळ कसून देवाच्या उतरांत तोंडार उसारून बसाच्या देण्यानी उलोवन आनी आमची चिंता पवित्र शक्ती बदलून ताचे परिणाम जावन ते प्रोसेस उपरांत आमी एक काय म्हणटात नितळ त्या भांगारा बरी परजळटा. कशें पळय देवान सांगलां देवाच्या उतरांत तुमी जावन पृथ्वीचें मीठ आनी उजवाड. ते मीठ जायचे जाल्यारय जायते कामां आसात, ते उजवाड करीचे जाल्यारय जायते कामां आसात. एक प्रोसेसर आमी वचूंक आसा. कशें जुजेच्या जिवितांत एक प्रोसेसर गेलो तसो परिणाम जावन तो इजिप्त तसो वर्तो व्यक्ती जावन पावलो. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी कालें करूंक आसा त्या प्रोसेसांत वचूंक आसा. तेन्ना मात आमच्या जिवितांत बरेपण पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके. आनी काय म्हणटा थवळ पळया मोना नवी जावं तुमचे जिनेचं रुपांतर केदाळ तुमची संवसाराची साल आमी आदारिना आमचे मोन आमी बदलता ताचो परिणाम जावं कितें जाता जिणेचें रुपांतर जातले. थवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदूंक काडूंक पावतल्यात आनी खंयचे बरे देवाक मानतात तसले संपूर्ण मनी तुमी समजून घेतात. त्या वेळार तुमकां कळीत जातलें देवाक कितें खुशी, देव म्हजे जावन कितें आशेता. जर तर हांव संवसाराची साल आदारता जाल्यार खंडीत जावन हांव देवाच्या राजांत वावर करूंक देवाची खुशी सोदून काडूंक शकना. केदाळ हांव संवसाराची साल आदारिना म्हजी मोन हांव नवें करता. ताचे परिणाम जावन म्हजें जिवीत रुपांतर जाता. ते जिवीत रुपांतर जाल्ल्या वरवीं हांव देवाक कितें मानवता, देवाची खुशी कितें, देवाक कितें बरें तें समजून घेवंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज गॉड. त्या देखून मुडासोर हे नितीवंतपण मेळ्ळा वय पूण आमच्या मनाची नवसान इम्पॉर्टंट. जर मन आमी बदलना जाल्यार ते नितीवंतपण मेळ्ळ्यारय आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. चिंतया तुमच्या वडिलांनी करोडांनी दुडू घाला आसतलो तुमच्या बँकांत चिंतया, पूण ताचे डॉक्युमेंट तुमचे लागीं नात या त्या प्रोसेसाक तुमी वचना जाल्यार तो दुडू तुमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. तशेंच देवान आमकां नितीवंतपण एक संपूर्ण बेसांव आशिर्वादां दिल्यात, पूण ताचे सांगात आमी वेळ करसिना जाल्यार आमची मोन आमी परिवर्तन करिना जाल्यार देवाच्या उतराच्या शक्तीन ते आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक आमी जायना. त्या देखून एक निरंतर प्रोसेस जावन आसा आमच्या मोनाची नवसानी करची. केन्ना आमी निरंतर आमची मोनाची नवसानी करता तेन्ना मात्र त्या एका लेवलाक आमी पावोंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. ते पळय पावलू काले म्हणटा पळय सा पावलू आमकां ताच्या नितीवंतपणा विशयांत तो एक एब्रेव जावन आसलो आनी फारिजेव जावन आसलो, नियमशास्त्र पाळटलो. केन्ना जेजूची भेट जाली ताच्या जिवितांत कशें तो बदललो पळया. आमी फिलिपिकांक बरयलो 3रो अध्याय आमी ह्या 3री वळू फिलिप्पी आम्ही जाल्यार खरी सुन्नतेची परजा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली भायल्या विधी नियमांचेर पातिणी जेजू क्रिस्ताचे अभिमान बघतली. आमी पांच वेळी जावन आसया. प्रेज गॉड. बाय. हांव जल्मून 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुनत केल्ली. पळय इस्रायल ओके ह्यो आमी सांपावलो ताच्या जिवितांत लोक पुरा तांच्या काय म्हणटात तांणी केल्ल्या कामाचेर उडवीक उलयताले तशें अशें म्हूण सांगतले तांच्या कामा वरवीं जायते शास्त्री फरिजेव त्या वेळार नियमशास्त्र पाळटाले.
ते नियमशास्त्र काय म्हणतात अत्युन्नत तांणी त्या वेळार चिंतले खंडित जावन नियमशास्त्र पवित्र आत्मीक बरें पूण एक काल म्हळ्यार नियमशास्त्र आमच्या सक्तेचे आमच्या सक्तेर ते पाळोवंक जायना आमच्या काय म्हणटा प्रयत्नाचेर ते आमकां पाळोवंक जायना देवाच्या सक्ते मात ते संपूर्ण करूंक आमी शकता पूण हांगा खाले म्हणटा हांव जल्मून 8 दीस आसतना म्हाका सुन्नत केली कळ्ळें तो नियमशास्त्रा प्रमाणे जल्मलो 8 वर्सां आसतना काले जालें ताची सुन्नत केली मुखार इस्रायल कुळयेंत सॉरी हेब्रेवाक जल्मलो हेब्रेव पळय इस्रायल कुळयेंत बेजमीचे कारणासो हांव आनी हेब्रेव जल्म हेब्रेव म्हणटा हेब्रेवान व्हडलो हेब्रेव हांव मुखार नियमशास्त्र सांबाळच्यांत हांव एक परिसेव धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक जगदिल्लो मनीस नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यांत आक्षेपाविणे चालीचो प्रेज गॉड पण हांगा पळय नियमशास्त्र सांबाळच्यान हांव एक फरिसेव पण आमकां फरिसेव करतात ते नियमशास्त्र कशे पाळटाले वय म्हणटा हांव फरिसेव हांव नियमशास्त्र कशे आले पुरो पाळटलो पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे नियमशास्त्र संपूर्णपणे पाळोना पूण धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक ताका म्हळ्यार ताचे धर्मा विशयांत भयंकर हे आसले ते आमी नियमशास्त्र पाळटा त्या देखून तो काले करतलो पवित्र सभेक देख दितलो कोण जेजूक सत मानतलो तांकां परत देख दितलो म्हणटा आनी नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यांत आक्षेप सलिसो हरी एक काले बरयला ते खरी येत म्हणले एक आक्षेप ना तातूंत कांय फाटी मुखार ना तातूंत डबल मायंड ना मुखार फाटी ना हरी एक तो पाळटलो म्हणल्यार रितीन तो सांगता हांगा उलोवन आसलो त्या रितीन करतलो तो मुखार आतां पूण म्हणटा आदी फायद्याचे म्हूण चिंतले सगळे आतां क्रिस्तांव हांवें लुकसाण म्हूण लेखला आदी ताणें काले गेले हांवें नियमशास्त्र पडल्यार ते बरें एक बरें हांव देवाक मानवता आनी देवाची आमी परजा देवान विणसून काडलेली हरी एक सोडून हरी एक बरेंपण नियमशास्त्र मेळटा ताणें चिंतले ते बरें केल्यार फायदो म्हूण ताणें चिंतले पूण केदाळा पूण आदी म्हाका फायद्याचे म्हूण चिंतले हांवें हे सगळे हे म्हज्या फायद्याक म्हज्या बरेपणाक म्हज्या मुखल्या जिविताक देवाचे एक जावन जिवचे हरी एक ते उपकार पडटा म्हणून ताणें चिंतले सगळे आतां क्रिस्ता पासून हांवें लुकसाण म्हूण लेखला प्रेज गॉड केदाळा क्रिस्ताची भेट जाली एनकावंटर जालें क्रिस्ताक स्विकार केलो तो म्हणटा आतां हांवें आदी कितें म्हळ्यार फायदो म्हूण चिंतले हे पूर आतां लुकसाण लॉस वेस्ट म्हाका कांय फायदो ना सर केल्यार दोनी केदाळा क्रिस्त मेळ्ळो हांवें क्रिस्ताचो मोगचो अनुभव केलो ताचो ताळो हांवें स्विकार केलो ताचे उतार हांवें स्विकार केले ताचे कुरपेचेर हांव पाग केलो आनी गुरपेचेर ते भावार्थान हांवें मेटा काडली पळयतना हांव कितें आदी पुरा पाळना येयलो पळय ती रिती रिवाज जशे करीजे उपास करीजे ते करीजे दान धर्म हरी एक पुरा निती नियमा प्रमाणे खाले आसले हरी एक हांवें देख दिले कोणाक कोण देवाच्या नियमशास्त्र विरोध येता हरी एकल्यांक जेजूक सतमानता हरी एक आतां तो काल म्हणटा केदाळा क्रिस्ताचे एनकावंटर जाले क्रिस्ताचे भेट जाले हरी एक हे लुकसाण म्हूण म्हणटा प्रेज गॉड मुखार कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां ताचे पासत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें बगला आनी तो कोयर म्हूण हांवें लेखला कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट नियमशास्त्राकाल विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलेलें नितीवंतपण ना मागार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या बावडता उदेशी म्हाका मेळटा हे बावडताच्या आदारार देवातान मेळ्ळां तें देणें म्हूण येत प्रेज गॉड सेवन सिस्टर पूण आदी म्हाका फायद्याचे म्हणजे सगळे आतां क्रिस्ता पासून हांवें लुकसाण म्हूण लेखला प्रेज गॉड कित्याक क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीचे अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार तातूंत म्हाका सोम्याक वळखल्या वरवीं सोम्याची भेट जाल्ल्या वरवीं सोम्याच्या कुरपेचेर भावार जाल्ल्या वरवीं म्हाका जायतो अत्युत्तम बऱ्यांतलो बरो फायदो आसा सरी केल्यार सकड एक लुकसाण म्हणून हांव लेखता ताच्या पासून तो सर वस्तूचो नश्ट हांवें बगलो आनी तो कोयर पळया कोयर म्हूण हांवें लेखूंक कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय ताचे लागीं म्हजो एक कोट जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट
नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लागता तसले म्हणलेस तसले मजेस म्हणले नीतिवंतपण ना उडासरा तो पाऊल पळय इतलो शिकपी सांगता काले नियमशास्त्र पडल्या वरवीं म्हाका म्हणले नीतिवंत म्हाका तातूंत एक नीतिवंतपण मेळटा म्हणलेस ना म्हणटा तो पळय नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लागता तसले मजेस म्हणले नीतिवंतपण ना पण आम्ही चिंता आमच्या नीतिवंतपणा वरयता आम्ही ते पाळल्या वरवीं देवा ते नीतिवंतपण जोडटा म्हणून पण तो म्हणटा म्हाका नियमशास्त्र विधेय जाल्ल्यान म्हाका लागता तसले मजेस म्हणले नीतिवंतपण ना बागार म्हजे नीतिवंतपण क्रिस्ताचेर दवरले भावार्थ उद्देशी मेळटा प्रेज गॉड पळय आमचे नीतिवंतपण कशें मेळटा जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं ते मेळटे जावन आसा नीतिवंतपण आमी जितलें मुखारलें आमी तशें करता ते करता सकाळी 3 वरां सांजे मागता आयतारा मिसा घेता तसो अर्थ वचून वचूंक न्ही पुरा करूंक आसा ताच्या वरवीं तुमकां देवाचें नीतिवंतपण मेळना जेजूचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं ताणें केल्ल्या कामाचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं तुमकां तें नीतिवंतपण मेळचें जावन आसा पळय प्रेज गॉड ह्या भावार्थाच्या आदारान देवातान मेळ्ळा ते देणे म्हणयात तेय एक देणे गिफ्ट भावार्थी एक देवाचे देणे जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया भावार्थाच्या आदार देवातान मेळ्ळा ते देणे हर एक पळय फ्री गिफ्ट इवन देवाची कृपा जावं पुरो या भावार्थ जावं पुरो हर एक देवाचे फ्री गिफ्ट जावन आसा त्या देखून आमी चिंतचे नाका आमी ते करता आमी देवाचे उतर दिता आमी परगट करता ह्या वरवीं देव म्हाका मानवता म्हण न्ही ते हांवें करूंकूच आसा ते बरें काम कित्याक त्या पासून आमकां देवान रचला ताचे 6 वरडी जावन पूण ताचे वरी म्हाका चालू आसा म्हणजे न्ही जेजून कितें केलां त्या कामाचेर भावार्थ दवरल्या वरी त्या कृपेचेर भावार्थ दवरल्या वरी आमकां मेळचें जावन आसा हर एक ते फुकट देणे जावन आसा त्या देखून गलातकारांक 2 अध्याय 20 वळ म्हणटा गलेशियन 2:20 गलास क्रिस्त सोवे म्हाका कुरसायला हांव आतां जियेतो हांव न्हय बगर क्रिस्त म्हजे ते जियेता रक्त तामासान हांव जियेता तें जिवीत मोग केलो आनी म्हजे विश्वासात आपलीच बेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता गॉड पण हांगा खालें म्हणटा पावलो क्रिस्त सोवे आतां म्हाका कुसायला म्हणजे आदले सण कुसायला हांव आतां जियेता तो त्या देखून हांव न्ही बगर क्रिस्त म्हजे ते जियेता प्रेज गॉड आतां क्रिस्त म्हजे ते जियेता उडा सोर्या रक्तमासान हांव जियेता ते जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासून आपलीच बेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं जियेता पळया आतां म्हजो भावार्थी न्ही आमकां करता भावार्थ संदेश ऐकल्या निमतेता हो आतां काल म्हणटा पावलो आतां त्या जेजू क्रिस्ताच्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता म्हणटा त्याच भावार्था वरवीं तस्सो भावार्थ आतां आमचे ते आसा कित्याक देवाचें नितीवंतपण आमकां मेळ्ळा उडासदर्या आनी देवासो आतां सोत आमी एक जाल्या ताचो परिणाम जावन आमच्या जिवितांत कितें जाता आमी देवा सारके जे जिवीत जियेचे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा प्रेज गॉड ह्या संवसारांत जेजू कशें जियेलो तस्सो भावार्थ ताणें आमकां दिला केन्ना जाणां आमी त्या भावाचा सत मानता ताच्या रिलेशनशिपान एकवटान आसता तेन्ना मात हे जाता हे जायते दर उडासदरीचे पयल्यान पयले आमी पश्चातापावंक आसा आमची चिंतापण बदलूंक आसा आनी भावार्थान आमी मेटा काडूंक आसा आनी जेजू क्रिस्तान कितें केलां त्या कामाचेर आमी होंदोन रावंक आसा न्ही आमच्या स्वा कामाचेर प्रेज गॉड हालेलुया 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 येस नेक्स्ट वेळडलो न्ही प्रेज ओके कोणाक कितें सांगूंक आसा प्रेज गॉड हॅलो समजले की विषय वय प्रेज गॉड हालेलुया वेळडलो आमी एंड करूया प्रेज गॉड मोगळा बापा ह्या वर्च्या वेळा पासून आमी तुका अर्गां दिता जायची सतत तुजे उतरां बरी फात तुवें आमकां उडापी केली वय जायते फावटी आमचे नितीवंतपण आमच्या बऱ्या कामाचेर आमी वदून आसल्या केदाळा आमकां तुवें कळीत केली न्ही आमकां सोडून लावची तुज्या फकत तुज्या कृपेचेर आमी भावार्थ दवरल्या वरवीं ती आमकां सोडून लाभता आनी तेय नितीवंतपण भावार्था वरवीं आमकां मेळचें जावन आसा न्ही आमी केल्ल्या कामा वरवीं
त्या जाल्यार तुवें कितें केलां एक कुसार ताचेर आमी भावार्थ दवरता तेन्ना ते आमकां तुजें नितीवंत म्हणून मेळटा म्हणल्यार सत आमकां उक्त्या पेकिल्ल्या पुस्तकां आमी तुका दिता अशें आमच्या जिवितांत आमच्या स्वाकर्ण्याचेर आमच्या स्वासक्तेचेर वंदन आसतना तुजे कृपेचेर भावार्थ दवरून तुज्या उतराचेर पवित्र शक्तीन आमी जिवीत जिवन ह्या संवसारांत एक उजवाड जावन पृथ्वीचें मीठ जावन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा सर्वांक फावो जावन मागता अशें तुवें बसयलें तें बरो नमतो तें जिवीत हरी एकलो कोण बरो कोण आसा तांच्या कुटुंबांत हरी एकलो तुझ्या नावाक महिमा दिवंक मागता हे मागणें करता तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्त बरी फात आमेन Amen. आमेन Amen. Thank you, brother. थँक यू Praise God. Thank you all. जाल्ल्या समेतांक थँक्यू व्हेरी मच आमची सुखदाची पूर्वा एका दिसाची रितीर आसतली सांगात असं 4 दिसाची रितीर येवच्या महिन्याच्या 26, 24, 24, 26, 27 4 दीस आसतली बरी खबर एका कळीत करया समेतांक थँक्यू व्हेरी मच परत आमी फाल्यां मेळया प्रेज गॉड Praise God. गॉड